बुधवार दीस सांजे 4 वरांचेर प्रधानमंत्र्याची जाहीर सभा ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉलार बांबोळे हांगा दवरलेली आसा आनी बेगीन आशिल्ले कारणान कारण सांजे साधारण 5:30 नंतरूच वज बी कमी जाता आनी ही आमी बंद सभागृहांत दवरल्या. साधारण हॉलाची कॅपॅसिटी आमी भितर 15,000 पर्यंत खुर्च्यो घालून आनी भायर साधारण एक पॅन्डल बी घालप चालू आसा. भायर 10,000 खुर्च्यो आनी व्हडले स्क्रीन्स ते घालतले आनी ती जाहीर सभा आमी दोन्ही मतदारसंघाची ही थंय जातली. ते तयारी खातीर प्रत्येक मतदारसंघात कार्यकर्त्याच्यो बैठकी सुरू जाल्यो आनी काल पर्यंत सगल्यो बैठकी सोंपल्यो आनी प्रत्येक मतदारसंघांतल्यान साधारण 1000 ते 1,500 पर्यंत प्रमुख कार्यकर्ते ह्या जाहीर सभेक येतले आनी थंय मोदीजींचे आमकां मार्गदर्शन आसतलें आनी सगळे आमचे गोंयचे सगळे नेते दोन्ही उमेदवार दक्षिण गोंयचो आनी उत्तर गोंयचो तशेंच बाकीचे सगळे आमदार मंत्री आनी पदाधिकारी ह्या सभेक सगळे उपस्थित आसतले.